गोयात अपघात आणि तातून जावपी मरणां ही हुस्क्याची गजाल। अपघात जावपाक कारणां वेगवेगळी। सोरो पिवन गाडी चलोवप, हेल्मेट घालप ना, येरादारी नेम मोडप, अतिवेगान गाडी चलोवप, गाडी चलयतना मोबायल फोन वापरप अशी जायती कारणां अपघात जावपाक कारण थारता। असोच एक अपघात काल मुळगांव जालो। हातूंत 2 तरणाट्यांक मरण आयले। अतिवेगान गाडी चलोवप ह्या अपघाताचे कारण थारले। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। व्हाळशी दिवचले ITI केंद्रातल्या डिझेल मेकॅनिक ट्रेडाक शिकपी रेवोड्या बार्देशचे 20 वर्सां पिरायेचे 2 तरणाटे अतिवेगाचे बळी थारले। ITIतल्यान रेवोड्या वतना तांबडो रस्तो मुळगांवा एका एक्टिवा स्कूटरीक ओव्हरटेक करतना फाटले वटेंतल्यान मातसो धक्को बशिल्ल्यान ड्यूक मोटरसायकली वयले दोगूय तरणाटे उसळून पडले आनी तांकां सुवातेरूच मरण आयले। जाल्यार एक्टिवा स्कूटर चलोवपी किरकोळ जखमी जालो। हो अपघात काल शुक्रारा 28 नोव्हेंबराक सांजेच्या 5 वरांच्या सुमाराक घडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या अपघातात मरण आयिल्ले रेवोड्या बार्देशचे ओंकार फडते आणि तेजस कवटणकार दोगूय घट इश्ट आशिल्ले। तांणी वांगडाच दिवचलच्या ITI केंद्रात प्रवेश घेतिल्लो। ITI डिझेल मेकॅनिक ट्रेडात ते प्रशिक्षण घेताले। या ट्रेडाचे निमाणे परीक्षेत ओंकार पास जाल्लो जाल्यार तेजस हाचे काय पेपर उरिल्ले। ते पेपर सोडोवचे खातीर गरजेचो आशिल्लो अर्ज भरचे खातीर ओंकार आणि तेजस दोगूय तेजसाचे ड्यूक मोटरसायकली वयल्यान दिवचले ITI केंद्रात आयिल्ले। ITIतले आपले काम सोंपोवन ओंकार आणि तेजस दोगूय मोटरसायकली वयल्यान रेवोड्या वचपाक भायर सरिल्ले। ड्यूक मोटरसायकली वयल्यान हेर गाडयांक ढोपरायत ओव्हरटेक करून वतना तांबडो रस्तो मुळगांवा मुखार वचपी एक्टिवा स्कूटरीक फाटले वटेंतल्यान धक्को बसलो आनी तांचो गाडये वयलो ताबो सुटलो। हो धक्को इतलो नेटान आशिल्लो दोगूय रस्त्याचे शेवटून पडले। दोगां मदलो एकलो रस्त्याचे कुशीक पडलो आनी थंय ताची तकली एका फातराक आपटली। हाका लागून ताका सुवातेरूच मरण आयले। मोटरसायकली वयलो दुसरो तरणाटो रस्त्याचे कुशीक आशिल्ल्या गटरा पोंदच्या पायपांत घुसलो। पयलीं तो कोणाचेच नदरेक पडूंक ना। रस्त्याचे कुशीक पडिल्ल्या तरणाट्याचेरूच सगळ्यांच्यो नदरो आशिल्ल्यो, पूण कोणाक तरी गटाराच्या पायपांत घुशिल्ल्या दुसऱ्या तरणाट्याचे पाय दिसले। लोकांनी ताका ओडून भायर काडलो तेन्ना ताकाय मरण आयिल्ल्याचे तांकां कळ्ळे। घडणुकेची म्हायती दिवचल पोलीस तशेंच 108 एम्ब्युलन्सीक मेळटात ते घडणूक सुवातेर पावले। एम्ब्युलन्सींतल्यान त्या दोगांकूय दिवचल सरकारी समाजीक भलायकी केंद्रात व्हेले तेन्ना दोतोरांनी दोगांकूय मरण आयिल्ल्याचे सांगले। अश्योच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि WhatsApp चॅनल फॉलो करात।